नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। पेडण्यां सुमार 1.5 लाख कोटी चौखण मीटर जमनीचो झोन बदल, सरकाराचो 3000 कोटींचो घोटाळो, काँग्रेसीचो गंभीर आरोप। प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार म्हणटा मंत्री विश्वजीत जाला रियल इस्टेट मंत्री। गोयच्या काजींक जीआय मानांकन, शेतकी मंत्री रवी नायक म्हणटा गोयचो म्हणून आफ्रिकन काजी विकप्यांचेर करतले खर कारवाय। महापालिकेच्या नव्या इमारती खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घालो बुन्यादी फातर, 75 कोटी रुपया मोडून बांदतले महापालिकेची इमारत। धार बांदोड्या आमिगोज हॉटेला कडले वल्त सामके धोकादायक। हे वल्त थारता अपघातांक कारण। वल्त काढून रस्तो वन वे करपाची थळाव्यांची मागणी। 70च्या पराग देसायान चंद्रार घेतली जमीन, अंतराळ आणि आउटर स्पेसाच्या अभ्यासाक परागाचे समर्थन। काणकोणा एका विद्यार्थ्याक शिक्षकान केली बेदम मारहाण, विद्यार्थ्याचेर दक्षिण गोय जिल्लो हॉस्पिटलात उपचार सुरू। शिक्षकाचेर कारवायेची पालिकांची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। पेडण्यां तालुक्यांत वट्ट सुमार 1.5 कोटी चौखण मीटर जमनीचे झोन बदलून 3000 कोटी रुपया जोडपाक पेटला म्हूण काँग्रेसीचो गंभीर आरोप। पेडणे ही फक्त सुरवात, ल्हव ल्हव पुराय गोंय विकपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे रियल इस्टेट मंत्री जाला म्हूण काँग्रेसीच्या अमित पाटकारान खर टिका केल्या। जे इतलो तेप आमी सांगीत आसा की ही भ्रश जुमला पार्टीचे सरकार हे गोंयकारा पासत ना आणि गोंय फक्त विकपाक उरले। पेडणे म्हालांत वट्ट सुमार 1.5 लाख कोटी चौखण मीटर जमनीचो झोन बदलपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा। सरकार हे गोंयकारांच्या बऱ्या खातीर न्ही जाल्यार दिल्ली लॉबीचे फायद्या खातीर करता। दर 100 स्क्वेअर मीटर फाटल्यान मंत्री 2000 रुपयांची लाच घेता। हो 3000 कोटी परसचो मायज घोटाळो म्हणून काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराचो आरोप। पूण ह्या सरकारान आनी चड करून तो रियल इस्टेट ब्रोकर मिनिस्टर जो आसा पळय, जो ताचो खरो धंदो रियल इस्टेट, आणि तो सरकारान रावन मंत्री जावन तो आपलो धंदो चलयता। जी गोंयची प्रायड पेडणे तालुका जो आसा पळय तो काडून हे दिल्लीकारांक विकपाक सोदतात। आता 1 कोटी 44 लाख स्क्वेअर मीटर जागो हो पेडण्याक कन्वर्ट कोणा लागून करतात? म्हणजे गोंयकारांक इतलो जागो थंय जाय घरा बांदपाक? अरे गोंय म्हणटा ते पयलींच स्केर इन लँड। आमचे कडेन हांगा मॅक्झिमम फॉरेस्ट लँड आसा, चडसो जागो खाजन लँडान वता आणि उरला तो जागो आमी गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक मरे। पूण हे सरकार फक्त आमचे जागे आणि गोंय विकपाक उरला। जर पेडणे तालुक्यातले दोनूय आमदार लोकांबरोबर आसा जाल्यार तांच्यांनी आतांच सरकारांतल्यान भायर सरचे। काँग्रेस पेडणेकारांबरोबर आसा। शिवोली चोपडे पूल आडोवपाचे लोकांचे शिटकावणेंत काँग्रेसीचो तेंको। पयर पेडणे एक मिटींग जाली आणि त्या मिटींगेक तुमचो स्थानिक आमदारांनी उल्लेख केलो की 1 कोटी 44 लाख स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट जाता आणि आपण लोकांबरोबर रावतलो आणि वेळ पडलो जाल्यार आपण सरकाराच्या भायर वतलो। पण आज अर्थ कितें की ह्या सरकारान आशिल्ले लोक सुद्धा, मंत्री सुद्धा आज विकले ह्या सरकाराचे, तांकांय कोण आयला। आणि म्हाका दिसता त्या आमदारान मागीर न्ही आतांच पयलीं लोकांबरोबर रावपाक जाय। मागीर कित्याक त्या आमदारान आता लोकांबरोबर रावपाक आनी डिमांड करपाक जाय हो स्क्रॅप कर म्हणून। सो हो विषय जो आसा तो दिसता ल्हान पूण खूप गंभीर विषय आसा। त्या स्थानिक लोकांनी डेडलाईन दिल्या, अल्टिमेटम या सरकाराक की हे जर तर तुम्ही स्क्रॅप करना जाल्यार आम्ही शिवोले चोपडेचो ब्रिज हो हाडायतले म्हणून, आणि काँग्रेस पक्ष त्या लोकांबरोबर रावतले। पेडण्या तालुको फक्त पेडणेकाराचोच न्हय, प्रत्येक गोंयच्या मनशाक पेडणेचो अभिमान आसूंक जाय। पेडण्या तालुको म्हणटा तो आमचे गोवा राज्याचो मुकुट
आणि आज हो गोवा राज्याचो मुकुट जे गोवा राज्याचे सन्मानाचे स्थान आसा ते काढून खंय तरी दिल्लीकरांच्या घशान घालपाचो प्रयत्न सरकारान ठरयला आणि मुख्य करून टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो आसा ताणें चलयला आणि हे खंय तरी हाजेर आळो पडूंक जाय. केन्नाच आमी इतल्या मोठ्या प्रमाणात एकाच तालुक्यात लँड कन्वर्शनाचो प्रपोजल फुडें आयिल्ले पळोवना. 1,44,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जर एका झटक्यान जर कन्वर्ट करपाचो जर प्रपोजल आसा जाल्यार ताचो इम्पॅक्ट आमच्या गोवा राज्याचेर कितें आसतलो तो पळया. समीप नार्वेकरासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या काजींक GI मानांकन मेळ्ळां. आता जर कोण आफ्रिकन काजी गोंयच्यो काजी म्हणून विकता आसत जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. दुसरे वटेन गोंयच्या काजूंक GI मानांकन मेळिल्ल्यान गोंयकार उद्देजकां मदीं खोस पातळ्ळ्या. गोंयचे काजूंक आतां GI मानांकन मेळिल्ल्यान गोंयच्यो काजी आतां जगात ब्रँड. आतां जर कोण आफ्रिकन काजू गोंयच्यो काजू म्हणून विकता आसत जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतले अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान सांगलें. आमची गोंयची भास आसा ते आसा हे तुमी म्हणटात आतां कितें मेळ म्हणून GI टॅग एक्चुअली आमची फेणी असली फेणी खंयच आसना वर्ल्डाक ना. आनी ती फेणी आसा जी आसा आमची ती सगळे आरोग्या बरी सगळे कामां बरी. किंवां ल्हान भुरग्यां मातशें रेनी सिजनान तेव्हा भुरग्यांक ल्हान दितात आजुनूय दिता लोक की तेणे करून थंडी जायना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमची हें आसा फेणीची भायर डिमांड खूब आसा आनी आतां लोक खुबशे लोक व्हरतात. कॅश्यूनट्स आमचे कॅश्यूनट्स हांगसर आमचे कॅश्यूनट्स आसा आनी काही लोक भायले हाडटा आनी आमी मिक्स करता आनी आमचे गोंयचें नांव वाट करता. आमचे कॅश्यूनट्स आसा ते गोंयच्यो ते स्वीट आसता बऱ्यो आसता टेस्टी आसता आनी ते भायले कोणी हाडटात आनी ते मिक्स करतात आनी ते गोंयचे म्हणून विकतात. तेजेर आमी पळय फाटीं मिटींग घेतलेली फाटीं एक मिटींग घेतल्यान आनी आमचें हें सांगलां हेका आमच्या डिपार्टमेंट आमची ते तूं आशिल्ली मिटींग वेट एंड मेजर आमी हें कसली मिटींग आशिल्ली ती आमची कंज्युमर फोरमाची सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटाची त्यांनी सगळ्या आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. इवन त्या डिपार्टमेंटान सगळ्या चॅक करात रेड मारत सगळे तरेचे म्हणजे भायल्यो ज्यो काजू येतात आनी गोंयची काजू भायल्यो येतात आनी ते आफ्रिकेचे आनी खंयचे हाडटा आनी आमची काजू ते आमची काजू टेस्टी आनी त्यो टेस्टी नासना आनी ते केन्नाची व्हरून खबर आसना. गोंयचे काजूंक GI मानांकन मेळिल्ल्यान काजू वेवसायिकांक एक बरी संद उपलब्ध जाल्या. काजूक GI मानांकन मेळप हे गोंयचे स्वयंपूर्ण मोहिमेचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा अशें उद्देजक रोहित साटयान सांगलें. 2000 इंडियन टुरिझम सामकें फ्लरिश जालें. खूब हॉटेलां आयलीं, खूब टूर्स येवंक लागले, कोंकण रेल्वे जाली आनी गोवा टुरिझम बूम जालें. आनी केन्ना डिमांड हो वाडलो पळय भायरचे जे बिझनेसमॅन आशिल्ले थोडे तांणी येवन हाजो फायदो घेवपाचो केलो आनी दुकानां घातलीं. पणजे घाली, कलंगूट घाली, सगळ्या ट्युरिस्ट सेंटरा कडेन घाली आनी तांकां गोंयचें कांयच पडिल्लें ना. गोंयच्या शेतकऱ्यांचें एफिलिएशन ना, गोंयच्या वर्करांचें एफिलिएशन ना, कांय ना. जाल्यार इंडिविज्युअल शॉप्स आसा ते सगळ्यांचो काजू जो सवाय मेळटा जो महाराष्ट्राचो आसूं, कर्नाटकाचो आसूं किंवा ओरिसाचो आसूं थंयच्यान डायरेक्ट तो म्हाल घेता, दुकानांनी पॅक करता आनी तो विकता. तातूंत कांय पाबंदी ना. हांगा इंडिया आसा आमी रिपब्लीक ऑफ इंडिया गोवा इज इंटिग्रल पार्ट हो आमच्या देशाचो आनी कोणूय धंदो करूं शकता. पण प्रॉब्लेम करप की ट्युरिस्टांक फटप आनी सांगप की हो गोंयचो काजू. तांचेर एक्शन घेवपाक आमकां लिगली कांय नाशिल्लें. FDA कडेन गेले ते FDA म्हणटाले तुमी GI करा जाल्यारूच आमकां एक्शन घेवंक मेळटा. आमच्या हातून ना ओरिजीन मेन्शन करपाक जाय. सो कांय आमकां नाशिल्लें. सो 2020 आमी GI करपाचें केलें. मागीर ह्याच लोकांच्या भितर इतलो कॉम्पिटिशन जालें हे भायलो काजू सोडून दिया हे इल्लिगल ट्रेड करूंक लागले. काजूक GI मानांकन मेळोवपाच्या सरकाराच्या यत्नांक निमणें यश आयला. एक जिल्लो एक उत्पादन हातूनय काजूचो आस्पाव आसा. GI मानांकनाक लागून काजींची प्रतिश्ठा आनी विक्री वाडटली. ह्या नादी बेबिंका, सातशिरांचे भेणे, आक्षीची वांयगी, हरमलाची मिरसांग आनी म्हाड्डोळची केळी आनी खाज्याक GI मानांकन मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे महापालिकेच्या नव्या इमारती खातीर बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बुन्यादी फातर घालो. महापालिकेक नव्या इमारतीची गरज आशिल्ली. 75 कोटी रुपया खर्च करून नवीन इमारत बांदतले.
तशेंच जाता तितल्या बेगीन ह्या इमारतीचे बांदकाम पुराय करून लोकार्पण करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. CCP पणजेंतल्या एका नवीन इमारतीची गरज आशिल्ली. आज CCPचो फावंडेशन स्टोन घालता म्हाका खूब बरें दिसता. आयच्या काळात प्रशस्त अशी बिल्डींग CCPची जाय आशिल्ली म्हाका दिसता. ताचें एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस बाकीची सगळी प्रिमायसीस आनी हाज्या खातीर CCP एप्रॉक्सिमेटली 75 crores रुपीज खर्च करून तेजी बिल्डींग कन्स्ट्रक्ट करता. पणजेकारां खातीर पुराय CCP खातीर हे एकमेव सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ द बेंजीम गोंयांतले एक बरे प्रशस्त इमारती जाय आशिल्ली ताचो आज फावंडेशन स्टोन घालता. जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट पुराय जातलो आनी ताचें आमी लोकार्पण करता. धारबांदोड्या आमिगोज हॉटेला कडेन आशिल्ले वल्त सामकें धोकादायक आसा. हे धोकादायक वल्ताक लागून थंय अपघात घडटात. हे वल्त काडून थंयचो रस्तो वन वे करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. हांगाच सोमारा हैदराबादचे बसींचो भिरांकूळ अपघात जाल्लो. सोमारा धारबांदोड्या हे सुवातेर आमिगोस हॉटेला लागसारा हैदराबादच्या बसीचो भिरांकूळ अपघात जालो. हातूंत बसीच्या ड्रायव्हराक आगताक मरण आयले जाल्यार बसींतले 25 जाण जखमी जाले. ही बस सद्याक हांगाच रस्त्या कुशीक दवरल्या. हांगासरले बारीकशे पुलाचे कटड्याक लागून बस व्हाळांत पडपाची वाटावली. बसीचो चक्काचूर जाला. ही स्वात अपघाताचो ब्लॅक स्पॉट. हांगासर मदींच 2 रस्ते करून वन वे केला आणि रोखडेच फुडें वॉल. हे रस्ते आणि वॉल सामके धोकादायक आसात. कारण म्हणजे पयल्यान पयलीन हे जे डबल वन वे केला पळय तो सामको हे म्हारग. म्हणजे ते आतां काल सुद्दां ती गाडी पळय भायर गेली त्या वॉल्ताचेर नुकळो आसलें कितें करता भायर गेली गाडी आनी ते वॉल्ता भायर थंय नुसतली गाडी आनी हांगासर पावली गाडी. ही गाडी ती पळय ते वॉल्ताचेर थंयच्यान सारकी पळय हांगासर येयली ती गाडी. वॉल्ताकूच लागून जालें न्ही ताजो ताबो सुटलो. म्हणजे तो बरी फास्ट आसली त्या वॉल्ता तें कळना तें. अशें आमी येरोडान येयना तेकूच न्हू तेवटेच्यान कित्याक गुवणोवपा जाय. हांगा सुद्दां पळय डेंजर पळय आमी अशें दोनूय गाडी हांगा सायड मारपा येता तेन्ना तो रोड त्या रोडाच्यान गाडी येता पळय थंय हांगा कितले आमकां हें जालां काय करना. आमी हांगा सायड मारपा येता हांगा सायड मारपा येता खंय आमी दोगूय आतां हांगा सायड मारतात. आमी तेवटी रोड आमकां खबर ना थोड्यांक भायले लोक आसा वन वे आसा म्हणून खबर ना तेवटेच्यान गाडी सकयल देंवतली म्हणून खबर ना. डायरेक्ट तेवटेच्यान येता आनी हो हेवटेच्यान दोगूय एकमेकांक सायड मारपा वयता. पूण पयल्या दुसरी फुडल्याच्यान गाडी येता तेन्ना अपघात जाता. खूब खेपो आमी सुद्दां आमकां जाणा म्हणटकीर आमी गाडी येतली अशी म्हणून नुकळो आसलें कितें करता सायड मारता. ओके अशी मागणी आहा तुमची की तो रोड बंद करचो आनी हो रोड चालू दवरचो. तो रोड सामको कंप्लीट बंद दवरता. PWDन हे वॉल्त काडचे आणि 2 रस्ते करचे म्हण धारबांदोडेचो सरपंच बालाजी गावसाची मागणी.
पळय लोक म्हणटा पळय तें सारकें. एक रेगुलर येवपी मनशाक न्ही कळटा की थंय डबल रोड आसा आनी कव आसा. पूण भायले बी लोक येता पळय तांकां ते झपकून लक्षान येना, ताका लागून मेजर एक्सिडेंट जाता. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा की PWD डिपार्टमेंटान जाता तितले बेगीन बरें ते कितें तें म्हणजे सोल्युशन काडून करचें, कारण आनी थंय अपघात जावचे न्ही अशें आमकां दिसता. म्हणून हांव नॅशनल हायवे अथॉरिटी आसा पळय PWDचे बरे इंजिनियर आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हेजेर असो बेगीन तोडगा काडचो. ना त्या स्पॉटाक लागून आमी पत्रव्यवहार करूं ना. पूण आतां हेजे मुखार बी करता हांव उलयतलो, हांव इंजिनियरां कडेन उलयतलो आनी सांगतलो की अशें आनी बरे इंजिनियर आसा ते करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. सत्तरीचो तरणाटो पराग देसायान चंद्रार जमीन घेतल्या. हय, आमी तुमकां खरेंच सांगतात, पराग देसायान चंद्रार जमीन कित्याक आनी कशी विकत घेतली काय पळोवया हो खासा रिपोर्ट. चंद्रार जमनी घेवप्यां मदीं जायतीं व्हड नांवां मुखार आयल्यात. कांय वर्सां आदीं बॉलिवूड अभिनेतो सुशांत सिंग राजपूतान चंद्राचेर जमनीचो कुडको विकत घेतिल्लो, जाल्यार शाहरुख खानाक ऑस्ट्रेलियांतल्या ताच्या एका चाहत्यान चंद्राचेर जमनीचो कुडको भेटयल्लो. हें आमी आयकलांच. ते उपरांत आतां गोंयच्या तेय बीन 70च्या एका मोकास्तार तरणाट्यान थेट चंद्राचेर जमीन विकत घेतल्या. मूळ ठाणे 70च्या पराग देसायान चंद्रार 1 एकर जमीन घेतल्या. पराग देसाय हो मूळ ठाणे 70चो, पेशान इंजिनियर. सद्याक तो जर्मनींत USA डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्सान नेटवर्क ऑपरेशन मॅनेजर म्हूण कामाक आसा. ताणें लुनर एम्बेसी कडल्यान चंद्रार 1 एकर जमीन विकत घेतल्या. अंतराळ अभ्यास पळयत जाल्यार चंद्राच्या गुणधर्माचेर मनशाची भौतीक हाजेरी आसतली. मनीस चंद्रार वसणूक स्थापन करतलो. चंद्रार जमीन आसप हें मनशाच्या महत्वाक, नवेपणाक आनी अज्ञात सोद घेवपाचे इत्सेक समर्थन दिवपाक शकता अशें पराग देसाय म्हणटा. आतां हे विशीं कायदो कितें सांगता तें पळोवया. आउटर स्पेस ट्रिटी प्रमाण खंयच्याच देशाक वा व्यक्तीक अंतराळांत चंद्र वा हेर ग्रहांचेर हक्क दावो करपाचो अधिकार ना. खंयच्याय देशाक चंद्राचेर आपलो ध्वज लावंक मेळटा, पूण ताका ताची मालकी मेळूंक शकना. आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कायद्या प्रमाण चंद्राचेर जमीन विकत घेवप कायदेशीर रितीन वैध ना. पूण कांय कंपनींचो दावो आसा की कायदो देशांक चंद्राचेर दावो करपाक आडखळ हाडटा, पूण नागरिकांक न्हय. देखूनच खंयचेय व्यक्तीक चंद्राचेर जमीन विकत घेवंक मेळटा. नमस्कार. आमकां खबर आसतली की भारतान ऑगस्ट म्हयन्यान चंद्रयान 3 ही मोहीम यशस्वी करून दाखयल्ली आसा. आनी काल अशें आयकूंक आयलें की गोंयच्या एका तरणाट्यान थेट चंद्राचेर 1 एकर जमीन विकत घेतलेली आसा. आनी हो तरणाटो जावन आसा पराग देसाय आनी हाजें मूळ घर ठाणे वाळपे हांगासर. हे 70 खातीर एक अभिमानाची गोश्ट आसा की एका तरणाट्यान थेट चंद्राचेर जागो घेतल्या. ह्यो जो तरणाटो आसा तो जर्मन हांगासर युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हांगासर कामाक आसा आनी तेजें शिक्षण जावन आसा बॅचलर इन इलेक्ट्रॉनीक एंड टेलिकम्युनिकेशन. पराग असो म्हणटा की आपली जी आपूण जें स्वप्न पळयलां आनी आपली जर इच्छा आसल्यार आपूण कितें करूं शकता. आनी मनीस म्हणटा तो आतां चंद्राचेर गेला, सुर्याचेर गेला, मनशान जर कितें चिंतलें जाल्यार आपूण कितें करूं शकता आनी हें तेणी करून दाखयल्लें आसा. हेणी तो जागो घेतला, तेणी लुनार एम्बेसी कडून ह्यो करार केल्लो आसा आनी कॅटल मेनलियस हांगासर तो तेणी जागो घेतला. आयज 70 खातीर ही व्हडली खरीच अभिमानाची गोश्ट आसा की पराग हेणी व्हडलें शिक्षण घेवन फुडें तो जर्मनीक आसा. आनी हेज्या पयलीं खुबशे जाणांनी जागा घेतलेली, तेतूर दिवगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत हांणी थंय जागो घेतलेलो आसलेलो. आनी एका ऑस्ट्रेलियाच्या एका चाहत्यान शाहरुख खानाक चंद्राचेर जागो घेवन एक भेट म्हणून दिलेली आसा. आयज आमी पळयतात की जेन्ना परागान जागो घेतलो तशें खुबशे तरणाटे इच्छूक जाला की आमी बी जागो घेवपाक. आतां सुर्ययान मोहीम जाली, चंद्रयान मोहीम जाली आनी आतां आमी जे
कांय दिसान आमी थंय वास्तव करतले हे आयकूनच खूब अजब दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. काणकोणा शिक्षकान विद्यार्थ्याक बेदम मारहाण करपाची घडणूक घडल्या. हे मारहाणीत जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्याचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. मारहाण केल्ल्या शिक्षकाचेर कारवाय करची म्हणून पालकांची मागणी. काणकोणा बलराम शिक्षण संस्थेच्या एका भुरग्याक शिक्षकान बेदम मारहाण करपाची घडणूक घडल्या. भुरग्याचे सद्याक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. भुरग्याक बेदम मारहाण करपी शिक्षकाचेर कारवाय करची म्हूण पालकांची मागणी. स्कुलाक गेल्लो ते 1:30 सुमार खंय ते पैंगीण स्कुलाक हेका स्पोर्ट्स वचपाक खंय तेणी तो टिचरी विचारपाक गेलो खंय टिचर जेवन वचपाचें काय मागीर वचपाचें म्हणून इतलें तेणी खंय टिचरी विचारलें म्हणून खंय तो सर येयलो आनी ताका आपूण क्लासी वयलो खंय आनी म्हणपा लागलो खंय तूं टिचरी कित्याक विचारपाक गेलो म्हण तेणी ते मोफाताण्यान ताका तकलेचेर हातीचेर आनी पांयाचेर मारलो. आनी तो मागीर दुसरी टिचरी विचारले खंय वंदन टिचरी सांगले खंय टिचर आपल्या तेणी सरान मारलो म्हण ती म्हणपाक फोटो काडून घेवपा लागले खंय आनी तो म्हणपा लागलो खंय आपूण तुका आयडॅस लायता हें लायले खंय. मागीर तितल्या उपरांत तो भिवनूच गेलो पैंगीण खेळपाक. मागीर खेळटरी तो धांवला खंय स्लो धांवन खंय तो भिवन कितें आपल्या फाल्यां परत मारतो म्हणून सर. मागीर येयलो आनी मागीर 7:30 घर पावलो सांजचो आनी म्हणपा लागलो आपल्या तकली कितें जाता म्हणपा लागलो आनी पळय म्हणपा लागलो आपल्या आंगा सामको मारलो म्हणपा लागलो आपल्या बैला सारको मारलो म्हणपा लागलो सरान. आनी हांवें म्हळें आपल्याच्यान चलपा जायना हांवें जाल्यार न्हावरे बाबा म्हूण सांगलें तो म्हणपा लागलो मा आपल्याच्यान उबरावपा जायना जाल्यार आमी हॉस्पिटलां या म्हणलें काणकोण. मागीर काणकोण येयले आनी मागीर काणकोणच्यान सगळें येयले केले आनी मागीर ते मडगांव चलो म्हणपा लागले. हे घडणुकेचेर काणकोणचे समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायल्या. 2 ऑक्टोबरा दीस एक काणकोणाक इन्सिडंट घडलो म्हणजे स्कूल आसा बलराम एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा काणकोण खोतीगांवांत. त्या वाठारा भितर आमचो एक भुरगो शिकता काणकोणचो ताजें नांव रुपेश रत्नाकर गांवकार म्हणून. ताजी आवय आमचे बरोबर आसा आमचे बरोबर ताराई आसा. तो इन्सिडंट जालो त्या भुरग्याक एक टिचरान मारलो ताजे तकलेक मोठी बॉंग आयली आसा आनी पांयाक मारले. फाटले 2 दीस तो हॉस्पिटलांत एडमीट आहा. मारली उपरांत सुद्दां तो आमचो भुरगो त्या एक प्रोग्रामाक तो रनिंग करपाचो प्रोग्राम आसलो त्या कॉम्पिटिशनाकूय ताणें भाग घेतलो. ताजे नंतर तो आयलो हॉस्पिटलांत हाडलो गव्हर्मेंटांतल्यान ताका हांगा हाडला. पांय सुजलोलो आसा त्या भुरग्यालो आनी भुरगो एकदम भिला. ताजे उपरांत ताजे टिचर जो कोण मारलेलो तोय काल आयलो. तोय कितें तरी सांगून गेलो ताका तें हें करनाका तें करनाका म्हणून. तेजे उपरांत काल सोशल मिडियाचेर बोवाळ जालो प्रतिमान येवन करून. आयज ताराबाई आयलें. ताराबाईन येवन पयलीं PIक फोन केलो खंय पावला म्हणून. ताराबाईन फक्त FIR रजिस्टर जाल्ली भुरग्यालो स्टेटमेंट घेयल्लो नासलो. तारान सांगलें ताका आतां स्टेटमेंट रिकॉर्ड जावपाक जाय म्हणून आपूण आसा आपल्या उजी जावपाक जाय. एक बायलांचो एक व्हडली तो NGO आयलो ताणें स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो. PSI कोण एक आयल्लो वेळीप म्हणून ताजो स्टेटमेंट घडलेलो आसा. ही जी ही आसा सामकी अत्यंत दुर्दैवी आसा. म्हजी मागणी सरकारा कडेन आसा आनी तें स्कूल जें आसा आमचे माननीय सभापती कडेन आसा. सभापती कडेनूय आमी मागतात ह्या टिचराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागतात स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. कुर्टी खांडेपार वाठारांत उक्ताडार कोयर उडोवपाच्या प्रकारांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पंचायतीन 26 कॅमेरा बसयल्ले. तातूंतले 2 कॅमेराक चोरयेक गेल्यात. एका कॅमेराची तोडफोड केल्या अशी म्हायती कुट्टी खांडेपार पंचायतीची सरपंच संजना नायकान कोयर नियंत्रणात हाडपा खातीर 26 सुवातींचेर CCTV कॅमेरा बसयल्ले. मात तातूंतले 2 कॅमेरा अनवळखी मनशा कडल्यान चोरयेक गेल्यात. तशेंच एका कॅमेराची मोडतोड केल्या अशी म्हायती कुट्टी खांडेपारचो सरपंच संजना नायक हिणें दिल्या. कुट्टी खांडेपार वाठारांत उक्त्यार उडोवपी कोयर नियंत्रणात हाडपा खातीर 26 CCTV कॅमेरा बसयल्यात. ह्या कॅमेरा वरवीं कोयर उक्त्यार उडोवप्यांचेर बरेपैकी नियंत्रण आयला. तशेंच CCTV कॅमेरा कैद जाल्ले 5 जाणांचेर पंचायतीन कारवाई केल्या. मात कांय दिसां फाटीं 26 CCTV कॅमेरांतले 2 कोणे तरी चोरले जाल्यार 1 कॅमेराची तोडफोड केल्या. हय 26 आमी कॅमेरा बसयल्या आनी 14चे ते आतां सद्याक 2 चल्लले आसा. टोटल म्हणल्यार ते आमी 26 जाल्ले हे पॅनलान धरून आमी 14 सगळे आमचे आसा. तितूंतले 2 चल्लले आसा. टोटल कॅमेरा कितले आसा पंचायतीन? 26. तितूंतले 2 चोरलेले आसा. आनी कोण फोडले म्हणटा? एक फोडला आनी एक चोरला. आतां आमी हे कॅमेरा बसयल्या बद्दल आमचे थोडे अशें चलोना जालें
ते आनी मी लावून आतां बरें केलें आनी आतां ते बरें चलता आनी तितूंतल्यान तो कचरो आतां आमी लायलेले बद्दल कचरो थोडो मातसो निवळ जाला. लोक थोडे उडोवपाचे मातशें बंद जाले. लोक उडयताले कचरो हय कचरो उडयताले आनी चड आहलेले. आतां ते कॅमेरा लायलेले बद्दल ते आतां बरें जाले. ब्लॅक स्पॉट चड कडेन आसा म्हणून आमी एक कडेन चड खूब आहलेले ब्लॅक स्पॉट, त्या जाग्यार आमी एक कॅमेराक लावपाक ठरयला. चोरल्या संदर्भात तुम्ही तक्रार बी केल्या? हय आनी जायती फाटी आमी ते कॅमेरा लायलेले बद्दल आमकां जो कचरो उडयता तेजेरूय बी आमी फायन दिल्ले आसा. मजगती कोयर उडयल्ल्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर बसयल्ले कॅमेराची क्लियरिटी खूब कमी आसा. ते खातीर ते कॅमेरा बदलचे ह्या विशींचो थाराव ग्रामसभेत समंत केला. वाठारात कोयराचे जे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय चड क्लियरिटीचे आशिल्ले कॅमेरा बसयतले अशी माहिती पंच हरीश नायक हाणें दिली. आमगेले स्टडी डेली चल्ल्या. आमी डेली सर्वेलन्स करता कॅमेरा सिस्टमाचेर आनी आमकां कळोन चुकलां की जे पयलींचे जे कॅमेरा आशिल्ले तेंचे मेगापिक्सल जे टॅक्निकल हें आशिल्लें जितूंतलो आमकां इशू रिजॉल्व करपाचो आशिल्लो तितूंत क्लियरिटी येनाशिल्ली. म्हणून आमी फाटल्या ग्रामसभेक डिस्कशन करून आमच्या पॅनलांनी आमगेले पंचायतीचे हितून आमी एक हाय मेगापिक्सल कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचें डिसिजन घेतलां. कुर्टी खांडेपार पंचायतीन जवळ जवळ 26 कॅमेरा बसयल्ले आसा. जे जे ठिकाणी कचरो कोण कोण उडयताले त्या त्या ठिकाणी तेंच्यांनी कॅमेरा बसयल्ले आसा आनी ताका लागून भरपूर जो कचरो उडयता ते नियंत्रणान येयल्लो आसा. हेजे खातीर तेंच्यांनी 5-6 जाणांक फायन सुद्दां मारलेली आसा. जो कॅमेराचेर जावन कॅमेरा तांकां बसयल्ले तांकां फायदेशीर जाल्ले आसा. पूण आतां हांगा पळयल्यार एक कुट्टी एक पंचायतीचो कॅमेरा आसा तो फोडलेलो आसा आनी एक कॅमेरा जो आहा CCTVचो तो चोरयेक गेल्लो आसा. चोरयेक गेल्ले कॅमेराच्या संदर्भांत फोंडा पुलिसान तक्रार सुद्दां केल्ली आसा. आतां अशेंच जर तेंच्यांनी आतां एक केलां की पयलीं जे कॅमेरा बसयल्ले तेजी मेगापिक्सल जी झूम करपाची क्षमता आसलेली ती अत्यंत कमी आसलेली. ताका लागून ग्रामसभेन तेंच्यांनी डिसायड केला की एक ठराव पास करून घेतला आनी एक कॅमेरा जो जो लाख ते 1.5 लाख भितर एक कॅमेरा बरो क्वॉलिटीचो बसोवचो अशें तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा. आनी हो कॅमेरा एक 15 दीस भितर बसयतले अशें सरपंच कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या सरपंचान सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर कुर्टी खांडेपारच्यान एकनाथ केडेकर. तर आता पळोवया दर्या आणि नुस्तेकारांचे नाते दर्शावपी सुंदर असो व्हिडिओ. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.